मिकीकडे 2 पासपोर्ट आसात असो दावो मडगावच्या कोर्टान याचिकादारान केला। बंदखण चुकोवंक फरारी जाल्लो आदलो मंत्री मिकी पाशेको आड 172 कलमा खाला गुन्यांव नोंद करपाच्या केशीन सरकारान खासा सरकारी वकील नेमला। ताका याचिकादारान हरकत घेतल्या। मिकीक रक्षा मंत्री पर्रीकराच्या दिल्लीतल्या सरकारी बंगल्यार सोदपाक काडिल्ले सर्च वॉरंटाचेर दनपारा सत्र न्यायालयान सुनावणी जातली। सत्र न्यायालयान जेएमएफसी कोर्टाच्या आदेशाक स्थगिती दिल्ली। आदलो ग्रामीण विकास मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोक भितर व्हडोवंक कोलवा पुलिसांचो प्रास सोंपलो, तरीकूय मिकी खंय तांच्या हाताक लागना। शरण येनासतना फरार जाल्ल्यान मिकी आड भारतीय दंड संहितेच्या 172 कलमा खाला FIR घालपाचो आदेश पुलिसांक दिवचो म्हूण आयरिशान अर्ज घाला। ताचेर सोमारा सुनावणी जाली। मात केशीची फायल सत्र न्यायालयान आशिल्ल्यान जेएमएफसी कोर्टान सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। दुसरे वटेन ह्या केशीन खासा सरकारी वकिलाच्या नेमणुकेक याचिकादारान हरकत घेतल्या। याचिकादार कोर्टाक सांगता ते प्रमाण मिकी कडेन 2 पासपोर्ट आसात। Goa government has appointed a special public prosecutor in this case, replacing the existing APP. So I have also objected to the appointment of a special public prosecutor because the Honorable Supreme Court has stated that in which cases a special public prosecutor can be appointed. I have also drawn the court's attention that Miki Pacheco some months ago had travelled on a different passport to Dubai. So the number of the passport which the court has been informed is not the same. So it seems that Miki Pacheco now has 2 Indian passports. So I've got the copy of the passport from the immigration authorities in Dubai, and I showed the court that the passport number is different from the number given by the police. So this would also have to be investigated. मिकी रक्षा मंत्री पर्रीकराचे दिल्लीतले 10 अकबर रोडावेले सरकारी बंगल्यार पावला म्हूण अर्जदारान जेएमएफसी कोर्टाक सांगिल्ल्यान मिकीक थंय वचून सोदचो म्हूण कोर्टान पुलिसांक सांगिल्ले। ताचे वेल्यान सरकारान रातोरात हालचाली करून ह्या आदेशाचेर सत्र न्यायालयाकडल्यान स्थगिती हाडिल्ली। केस आज दनपारा आर्ग्युमेंटाक येतली। ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात कोर्टान मिकीक 6 म्हयन्यांची बंदखण फरमायल्या। पुनर्विचार याचिकेचेर निर्णय जाय मेरेन शरण येवंक थाकाय दिवची म्हूण मिकीन सुप्रीम कोर्टान अर्ज घाला। सुप्रीम कोर्टान फेरविचार याचिकेचो निकाल लागो मेरेन कादयेन वचचो ना म्हूण मिकी सध्या लिपचोरया भोंवता आनी पुलिसांकूय खंय तो मेळना। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक पक्षीय पावण्यार जाली। नवे पॅनल आयले तरी झेडपीची कोफुसांवां सुटनात। वेंचणूक जावन बद्द एका म्हयन्यान उत्तर गोंयचे झेडपीची बसका आपयल्ली। मात 1-2 झेडपींक नोटीसूच पावंक नाशिल्ल्यान बसका रद्द करची पडली। झेडपी म्हणटा ह्या गोंधळाक सीओ विनेश आर्लेकार जबाबदार, ताचेर कारवाय करची म्हूण झेडपी मागतात। झेडपीचे चेअरमॅनाक खंय खटारी गाडी दिल्या। जिल्लो पंचायतींनी स्थिरता येवची उत्तरदायित्व आसचें म्हूण सरकारान झेडपी वेंचणुको राजकी पक्षाचे पावंड्यार घेतल्यो। सरकारान तांकां नवे अधिकार आनी कामाक चड पयशे दिवपाचे कडेकूच नव्या झेडपीचो प्रवास खटाऱ्या गाडयेन सुरू जाला। उत्तर गोंयची झेडपी अध्यक्ष अंकिता नावेलकारान मिडिया कडेन सरळ तिका दिल्ल्या खटाऱ्या गाडयेचो विशय काडलो। चेअरमॅनाक अजून गाडी दिली ना। खटारी दिल्या दोन-तीन दिवस आमची आत्ती घेनाक म्हणलं म्हाका ते ऑफिसाची खटारी दिल्या ती अरुणान दवर म्हणलं ती आज गाडी विनवण्णाक म्हणलं ओल्ड दिल्या गाडी पळया भायर वचून। कांय वांगड्यांक बसकेच्यो नोटिसो मेळूंक नाशिल्ल्यान कांय जाणांक उसरां मेळिल्ल्यान झेडपीची पयलीच बसका कोफुसांवान शेळयली। सगळ्या झेडपी सीओच्या नांवान बोवाळ मारतात। आयची मिटींग आसा पळय ती न्हू, आमी पयलीं सीओ कडेन डिस्कशन केल्ले आनी त्या प्रमाणे सीओक इन्फॉर्म केल्ले, सगळ्यांक नोटिसी काडून आनी डेट कन्विनियंट डेट दिल्ली ताका 27 तारखेची। त्या प्रमाणे सीओ म्हणटा आपूण नोटिसी सगळ्यांक धाडल्या म्हणटा, ताका मेंबराक गावोंक ना, नोटीस पावोंक ना। ते आमकां आतां हांगा येयल्या उपरांत कळ्ळें। हेज्या पयलीं म्हाका एका मेंबरान म्हाका फोन करून विचारलें की आपणाक नोटीस पावोंक ना म्हणून आयची मिटींग ह्या कॅन्सल केल्ली आसा। माध्यमा मार्फत आमी तेजेवर कारवाई करायची अशें सरकारला विनंती करतो। झेडपींक पक्षांतर बंदी कायदो लावंक नव्या झेडपींची हरकत दिसना। सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। रेवेच्या येरादारीचेर सरकारान नियंत्रण घालचें म्हूण आयतारा जाल्ल्या सावयवेरें वागुर्मे ग्रामसभेक लोकांनी मागणी केली। वेरेच्या गांवाक ओपासावन उदका पुरवण जावंक जाय म्हणूनय लोकांनी ग्रामसभेन विशय काडलो। सकाळी 9 ते सांजे 6 मेरेनूच रेवेची येरादारी चालू दवरची, उपरांत नाका म्हूण लोक मागतात। सावयवेरें वागुर्मे पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा जाली। रात दीस जावपी रेवेची येरादारी आनी उदकाच्या प्रश्नाचेर लोकांनी बरोच बोळा घालो।
रेल्वेचो ट्रान्सपोर्ट आहा तो रात दीस चालू आसता हांगासर. रेल्वेचो ट्रान्सपोर्ट जो आहा तो सदांच म्हटल्यार तांकां कांय हॉलिडेज ना, कांयच लिमीट ना. खंयच्याय टायमार येताच, केन्नाय वयता, केन्नाय येता. आमी खूब फावटी ट्रक हाडिल्ले, कित्याक एकामेकाच्या आंगार रावता कोणाचे, त्या खातीर आमी खूब फावटी ट्रक बीन हाडिल्ले. पूण एकल्याक हाडून हे मागीर इंडिविज्युअल जाता. त्या खातीर आमी ग्रामसभेकूच हो विशय मांडला. राती आनी सकाळी रेल्वेची येरादारी बंद दवरची अशी मागणी ग्रामसभेत लोकांनी केली. आमी अशें ठरयलां की 6 उपरांत जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा तें बंद करचें, सकाळी 9 पर्यंत तेंच्यांनी बंद करचें. आमी कोणाकूच त्रास जावंक जायना हेजी काळजी आमी घेता. म्हणून सांगता की 6 उपरांत रातची 6 तिनसांजची 6 ते सकाळचे 9 पर्यंत तेंच्यांनी ट्रक आपले बंद दवरचे. PWD मिनिस्टरा कडेन आमी हे प्रश्न पावयल्या. जाता तितल्या बेगीन हे प्रश्न सुट्टले अशें तेंच्यांनी आश्वासनां दिल्या. सावयवेरेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बीजेपी सरकाराचे धोरण सबका घात सबका सत्यानाश म्हूण काँग्रेसीचे फुडारी काणकोणा कार्यकर्त्यांचे सभेन उलयले. बीजेपी सरकाराच्या धोरणाचेर प्रदेशाध्यक्ष लुईझेनान बरोच फोग काडलो. आदलो आमदार इजिदोर फर्नांडिसान सभा आपयल्ली, मात सभेक इजिदोर दिसलोच ना. घरगुती कामाक लागून खंय इजिदोर सभेक पावलो ना म्हूण काणकोणचो गट काँग्रेस अध्यक्ष सांगता. सभेच्या बॅनराचेर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्या बरोबर इजिदोराचो फोटो आशिल्लो. काणकोण गट काँग्रेस कमिटीन आयोजीत केल्ल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या सभेन काँग्रेस फुडाऱ्यांनी भाजपा सरकाराचेर खर टिका केली. सबका साथ सबका विकास हो, सबका साथ सबका घात सबका सत्यानाश. काणकोण तालुका हे काँग्रेस पक्षाचो किंवा हिंगा काँग्रेस पक्षाचो जनता सदांच वयर आसतालो. फाटल्या 3 वर्सां प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेवया एक विराम.